शुक्रारा चेक बाउन्सरच्या प्रकरणात म्हापशा पोलिसांनी काँग्रेस सरचिटणीस संजय बर्डे हाका अटक केली। नागपूर न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण म्हापशा पोलिसांनी ही कारवाय केल्या। एका दिसाळ्यान चेक बाउन्स जाल्ल्यान बर्डेचेर ही केस दाखल केल्या। मात जेन्ना पत्रकारांनी बर्डेक विचारले तेन्ना आपणे पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकराचेर केस दाखल केल्ली आनी सोमाराक उपोशणाक बसपाचो आसा देखून ह्या फटीच्या आरोपा खाला फसोवपाचो यत्न करता असो दावो तांणी केला। तुम्हाला उपोषण बसपाचो तुमकां अरेस्ट कित्याक केला? केस झालेली आहे न्हू ताका लागून म्हणून मुद्दाम तुका अरेस्ट केला। रिवेंज घेतला कोणे? मुद्दम त्रास करता रिवेंज घेतला आमदारांनी। मुद्दम त्रास करता